गोय मुक्तीचे क्रांतीक 19 वर्सां पुराय जाल्यात आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सात पांय दवरतात। हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ले क्रांतीक लागूनच। 18 जुनाचे क्रांतीन गोयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोयच्या मुक्तीचो प्रवास सोपो केलो। गोय क्रांती दीस म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान। पूण खरेपणी असोळणेच्या डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली। पूण मडगांवचे सभे पयलीं लोहिया पणजे आयिल्ले खंय पळयात खास रिपोर्ट। क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्यासामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान। पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली। दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस जर्मनी शिकताले। राम मनोहर लोहिया बर्लिन विद्यापीठात PhD करताले, जाल्यार दोतोर जुलियांव मिनेझीस मेडिकलाचें शिक्षण घेताले। शिक्षणा खातीर एकाच विद्यापीठात आशिल्ल्यान दोगांची बरी वळख आशिल्ली। दोतोर राम मनोहर लोहिया कांय वेळ सुशेग घेवपा खातीर असोळण्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरा आयिल्ले। 18 जुनाचे क्रांती पयलीं असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांच्या घरान तांच्यो बसका जाताल्यो। ह्या बसकांतल्यानूच गोंयच्या क्रांतीचो फुडार निश्चित जालो। पूण लोहिया गोंया आयल्यात ही खबर वाऱ्यार गेल्ल्या कारणान तांकां जुलियांव मिनेझीस हांचें घर सोडचें पडलें। गोंयान सालारजारशाही आशिल्ल्या कारणान राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस हांकां गोंयान केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ली। ताकाच लागून लोहिया कांय दीस मडगांवां रावले। उपरांत ते पणजे आयिल्ले खंय। दोतोर लोहियान पणजे कांय सभा घेवन लोकांच्या मनात क्रांतीची ज्योत पेटयिल्ल्याचें आयकपाक येता। गोंय क्रांती दिसा निमतान केपें कॉलेजीच्या इतिहास विभागाच्यो मुखेली दोतोर सुशीला मेंडीस कितें सांगता तें आयकात। जेन्ना लोहिया आनी जुलियांव मिनेझीस VT स्टेशनाच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले। म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली। आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयल्लो, तें खरें। पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्तो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही। आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो, बरयतालो, खूब काम केलां तेणें। जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेंतल्यान 18 तारखेर मेरेन खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो। आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो, रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी, तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले। आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला, तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून। मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो। मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून, तेन्ना तेमकां भायर सरचें पडलें। मुर्मगांव गेले, मडगांव रावले, पणजे गेले, कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले। राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो। ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रह आनी ते तेणें सबमीट करून तेका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी। आनी जुलियांव मिनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो। सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले। जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेयिंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश। सो दे विसिल्ड। सो दॅट लिटल बीट रेवोल्युशनरी स्पिरीट वॉज देर फ्रॉम चायल्डहूड, फ्रॉम देयर स्टुडंट्स period. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।